गृहमंत्री अमित शहान म्हादयच्या विशयावेल्यान कर्नाटकात केल्ल्या स्टेटमेंटाक लागून गोंयचे भाजपा सरकार धर्मसंकटात सापडला। दांत आनी वट दोनय भाजपाचेच, पूण गोंयकार मात ह्या स्टेटमेंटा उपरांत खुबाळ्यात। विरोधक आंदोलना खातीर रस्त्यार देंवल्यात। मुख्यमंत्री आनी हेर मंत्र्यांचे राजीनामे मागपाक लागल्यात। पळयात, कर्नाटक सरकार आनी गोंय सरकाराच्या जोड यत्नांक लागून केंद्रान म्हादय उदक वळोवपाच्या प्रकल्पांक DPR मान्यताय दिल्या अशें गृहमंत्री अमित शहान कर्नाटकाच्या वेंचणूक प्रचारात सांगून सोडले। आनी हे वटेन गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची विकेट पडली। ह्या स्टेटमेंटाक लागून विरोधकांनी परत रान पेटोवपाक सुरवात केल्या। गोंय सरकारान म्हादय कर्नाटकाक विकल्या हे अमित शहाच्या स्टेटमेंटावेल्यान सिद्ध जाता असो आरोप करपाक लागल्यात। ऐकात आम आदमी पक्षाचो एल्गार। असेंब्ली जाली आणि असेंब्लीत त्यांनी स्पष्ट सांगले, हांव नको कित्याक हे ऑपोजिशन नाटकां करतात, हे आपूण वी आर ऑल देअर फॉर म्हादय, आमी रिप्रेझेंटेशन घेवन गेल्ले अमित शहा कडेन आनी भिवपाची गरज ना म्हणून हांव सांगूंक सोदतां CM प्रमोदाक, पुरो जाली तुजी नाटकां, फटिंगपणां सोड। ही कानी म्हणटा ती विश्वास आनी विश्वासघातकीची। तुवें आपले कदल सांबाळपा खातीर आयज म्हादयची बली काडली। तू स्वता म्हादय आपली आवय म्हणटालो, आपली लायफलायन म्हणटालो। आयज हांव सांगूंक सोदतां, जेन्ना तूं आवयक कर्नाटकात धाडटा जाल्यार तुजी हांगा कसली गरज? तुवें तुजे जे मंत्रीपद आसा तांकां घेवन कर्नाटका वचचें। जो MP आसा श्रीपाद भाऊ, आयज तो मंत्रीपदाचेर आसा। ही इज एज अ मंत्री। ताणें एक स्टेटमेंट काडिल्लें की I will be there to save म्हादय, आणि म्हादय समज डायवर्जन जालें आणि ते स्नॅच करून कर्नाटका व्हरता जाल्यार आपूण रिजायन करतलो म्हणून हांव सदांच म्हणटा, भाऊ तूं कसली फकाणां करता? यू आर इट सेल्फ इज अ सेंटर, आणि सेंटर व्हरतले जाल्यार तूं वतलो म्हणटा, तूच सेंटर मरे, तुवें उलयचें आसलें। आयज हांव त्या भाऊक उडगास करता की तुका आयज हाय टायम। भाऊ, काल तुमच्याच गृहमंत्र्यान होम मिनिस्टरान अमित शहान असली स्टेटमेंट केल्लें आसा की गोंयच्या सरकारांक आमी कॉन्फिडन्सान घेवन हे डायवर्ट केले आसा। आता तू कोणाक रावला? 24 वरां वयर जावन गेली, तू रिजायन कर मरे, तू एक एक्झाम्पल सेट कर। म्हादयच्या नव्या कोफुसांवा वयल्यान वास्को राजकीय आनी हेर मळा वयल्या फुडाऱ्यांनी शांतताय रॅली घडोवन हाडली। वास्को शारांत सुरू जाल्ली ही रॅली मुरगांव बंदर प्राधिकरणाची गेटी मुखार सोंपली। आंदोलकांनी म्हादयच्या विशया बरोबर कोळशाचोय मुद्दो झरयलो। गोंयच्या आवयचो खून करपी हो प्रमोद सावंत, धिक्कार आहा तेचेर। त्याने रिजायन जावपाचे 40 आमदारांक, आणि तो MP श्रीपाद नाईक तो व्हडले जेच सांगतालो, ते जर तेवटेन वळयले आपण रिजायन जातलो म्हणून। खंय गेले उतराक फेल येलो, तेंच्यांनी घरा केल्ले चड बरे। म्हादयचे उदक कोणाक वता? म्हादयचे उदक कर्नाटकाचे गव्हर्नमेंटचे वेबसायट पळयले, सागरमाला प्रोग्राम पळयलो जाल्यार ह्याच कोल कंपनीजाक ते उदक वतले। आता तुम्ही विचारात स्वता की हांव कोणाचोय गुलाम असल्यार ताजे उदक म्हज्यान बंद करूंक जाता? म्हज्यान बंद करूंक जावपाक ना। सो पयले सरकाराचो पयले पावल की कोळसो बंद करचो, तेन्ना ताजी गुलामी कोळशाची बंद जातली आणि तेन्नाच म्हादय ताज्यान साल्वार करून जातले। जेन्ना काल अमित शाह होम मिनिस्टर व्हडले तोंडान सांगता, गोवा की सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर हम लोगों ने कर्नाटका म्हादय रिवर डायवर्ट किया है। आता वायट दिसता इतले सांगपाक की CM जो आवय म्हणटालो तो कर्नाटका गेल्लो आसा, तू अनाथ जायनाका, तुवें वच। आणि श्रीपाद भाऊ जो आसा MP, श्रीपाद भाऊ यू आर द सेंटर, तुवें सांगिल्लें रिजायन जातलो म्हणून। यू सेट एन एक्झाम्पल। आणि भायर सर आमचो इतलोच डिमांड आसा की आमी आमची नाय वचपाक दिवपाना। वी कॅन इवन गॉट इन द लास्ट स्टेप। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, हिरू महाले, समीप नार्वेकार आणि निखिल जल्मी।